सो गायज आता न्हू बसलेल्याकडे एक व्हडली प्रॉब्लेम जाल्लेली आसा. प्रॉब्लेम नाही, महा प्रॉब्लेम येयल्लेले आसा पोलीस स्टेशनाचेर. तुम्ही आता पळोवपाक शकता हांगासर कितें हालत जाल्या ती. हे पळय हे सगळे उदीक न्हू भितर वयता. आता हांवें फटाफट न्हू हेजेर शिमेट घालून काडली. म्हाजो नवो मोबायल येयलो, मज्जा. सो गायज आता न्हू बसलेल्याकडे एक व्हडली प्रॉब्लेम जाल्लेली आसा. प्रॉब्लेम नाही, महा प्रॉब्लेम जाल्लेली आसा. कितें की म्हाज्या फोनाच्या डिस्प्लेक येयल्या ग्रीन लायट. ओबीएससी वाली असली ग्रीन कलर येयल्या असली. आणि आता अवी काय ना न्हू, अवी येतकूच म्हणटलो हांवें मुद्दमूच केला म्हणून. इतले तर म्हाका गॅरंटी आसा. तुमकां खरें सांगूंक गायज ना म्हाज्या हातींतल्यान फोन सकयल पडो ना, फोनाक एक स्क्रॅच म्हाज्या. आणि आता आमी रील्स पळयताली. रील्स पळयता पळयता आपुणूच ग्रीन लायन येयली. आता कितें करप तें सांगू शकना, पण ते मागीर अवी येतकूच सांगू शकतलो. तेज्या पयलीं म्हाका अवीची बरी तापोवणी खावची पडटली. केरे 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 करून तो म्हणटलो हांवेंच मुद्दम उडयला फोन म्हणून. मुद्दम उडोवनूच तेका ग्रीन लायन येयला. दीसभर मोडीत आसता. आनी तुमकां जर खबरूच आहा ह्यो फोन न्हू हांवें हालींच घेतलेलो, एक वरासूय जावंक नासतलो. एक साल हो गया ना गो, वरास सांगना, एक हय 7-8 महिने जातले. तेज्या पयलीं आनी एक फोन तो मोडलो तो. उसको भी लाइन आई थी. तेकाय लायन येयल्ले. म्हाका दिसता सॅमसंगाक कितें इश्यू बी आहा जाल्यार खबर ना. आनीक कोणाकूय बाबा अशें जाला सॅमसंग फोनाक ऑटोमॅटिकली ग्रीन लायन येयला जाल्यार प्लीज आमकां कमेंट करून सांगचे. आता अवी येतकूच सांगतलो कितें करूंक जाय तें. चड करून सर्वीस सेंटरार व्हरचो पडटलो फोनाक. आनी हांवें ऑनलायन डिस्प्ले चॅक केल्लो, 14,000 खंय डिस्प्लेकूच घालपाचो. कितें फायदो. सॅमसंगान हरशी फुकट करून दिवंक जाय. म्हाका दिसता तेंच्या सॉफ्टवॅराक लागूनच तें जाला. ऑटोमॅटिकली काय करूंक ना, आपशीच ग्रीन लायन येयली न्हू गो. आता पळोवया ह्यो केन्ना येता तो. मनीषान कितें तरी हाडला. दिखा. ओ म्हातारी 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 येवपा उठता तसल्यो म्हाताऱ्यो हाडल्या. उडली. कितल्यो गो खंय जातात ती. अथंय हा झाड तेजे. वयस ये बात में इसमें कन्वर्ट हो जाती है, एंजल में इंसान बनती है रात को. मालूम है तेरे को. रातचे मनीस जाता ती. जा इंसान बन जा. इतना सारा इंसान नहीं दे. जा इंसान बन जा. हमें भी दे दो. अरे सब इंसान बन जा. माका 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 दी माका. तुम भी बनाओ लो. तुम भी पुण्य का काम करो. हाँ. अरे ये फुडसून गेले. गायज म्हाका न्हू एका वाटेन टेन्शन जाला. टेन्शन फोनाचे न्हू, टेन्शन अवी तापयतलो म्हणून जाला. दी कैसा दिख रहा है देखो. ये थोड़ा गोरा इंसान बन जाना. बचपन की यादें सारखे न्हू. कोण कोण हे उडयताली ल्हान असताना ते आमकां कमेंट करा. अंदर बीए लग. ये देखो कैसे दिख रहा है. ये इसमें हेतूर तेल घालपाचो आणि दिवा पेटवपाचो. ये देखो बीए गिर गए उसके. बीए है उसके देखो. इधर है. ये जो इसके अंदर लगता है. अच्छा दिख रहा है इसके अंदर. हाँ अच्छा दिख रहा है. इतने सारे इंसान बना दो. लो पकड़ो. देखो उस तरफ उड़ता है. असे धरपाचे असे उडोवपाचे. उधर. The next day. पावस पडलो आणि सोमतच पळय दुरीक मोडले झाड पडोन न्हू. आमकांय आनी ते माड आमचो कट करपाक जाय. हे गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशी आसात तुमी. आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात. सो गायज आता आमी वयता पुलीस स्टेशनाचेर टेनंट फॉर्मा भरपाक. आनी ते भरलेले बरें न्हू.
आणि आता चॅकिंग बिकिंग जाय जाल्यार बेश्टी प्रॉब्लेम जातली सारक्या आणि नोड्या पयलींचे कोण आहले टॅनन तांकां आमी खाली गेले खाली केले घाटी निधी परब खंय आहा तू घाटी परत म्हटले आमी आमचे कितें आहा जाणा आमी न्हू 5-6 म्हयन्या वयर कोणाक दवरिना न्हू आणि सस्पिशियस कसो म्हाका हो दिसलो चेडवांची फकाणां मारतलो कसो जाल्यार आमी न्हू केन्ना त्या मनशांक टॉलरेट करिना केन्नाच कित्याक वन मिस्टेक कॅन लीड एनीथींग कोणाक खबर खंयच्या रुमारूच खंयच्या चेडवाक कोणी हात घातलो सांगू येना न्हू आयज काल घाट्यांचे कामूच ते येल्ले गेल्ले रेप आनी मर्डर केसी दिसता पहिले वर्सात मे निकल म्हणटात आमी आमकां तशें दिसत आता चलली पुलीस स्टेशनार चल या सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आमी येयल्लेले आसा पोलीस स्टेशनाचेर व्हेरिफिकेशन फॉर्मां घेवन कितल्या दिसांनी आमी ह्या वाटेन पावली खूप दिसांनी पावली न्हू हवे आनी लोकांची पळयात फोटोग्राफी चालू आसा ह्यो जेन्ना नेवो देवो बांदलेलो पळय तेन्ना न्हू आमी हांगासर फोटोग्राफी करपाक येताली खबर आहा हवे तेन्ना तो iPhone 7 कितें तरी येयल्लो आनी तेका कॅमेरा तेजो ब्लर जातालो खबर आहा तुका तो घेवन आमी हांगासर येताली आनी आतां ते फिचर्स सगळ्याच फोनाक आसा ब्लर जावपाचे हय तेन्ना नासलो मागीर आमी गांवठी खरें एडिट करून फाटसून ब्लर करताली खबर आहा रावण आनीक व्हर मरे हवी फुडें टर्न कित्याक मारलो हेल्मेट घालूंक ना तर फुडें काळींग विकता ते काळंगाची शीर घाल तकलेक आयकतात हे पळय एक प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा हांगा कितले पावस पडटा आनी हे पळय उदीक डायरेक्ट घरान हे पळय हांगा मेरेन पावला आतां सुटली घेवन काडटा फटाफट तुमी आतां पळोवपाक शकता हांगासर कितें हालत जाल्या ती हे पळय हे सगळें उदीक न्हू भितर वयताले हांव थकले काडून काडून आतां हांगा घातले पांय पुसणे आनी पळय हांगा आत्तां शिमेट घातल्या आनी पळय ही शिमेट काडटा आनी आतां हांगासर घालता आनी सद्या उदीक स्टॉप करपाक लागून हे पळय रेबीची पोती घातल्या हांगासर आनी गाय दुसऱ्या वाटेन तर हांगासर लायट ना म्हणून वाज येयला आनी हांव न्हू आतां न्हांवपाक गेल्लेलें हे पळय केस बी अजून म्हाजे ओले आसा आनी भायर येवन पळयता जाल्यार सगळें घसा 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 करून उदीक भितर आतां हांवें नळो लायलो तरी उदीक थांबना वायपर लायलो तरी थांबना आतां लास्टाक रेबीची पोती दवरली तेन्ना मातशें उदीक कमी जाला आतां कितें करता सांग सोमतें सिमेंट घालून उडयता मातशें उच करता हांगासर पळोवंक शकता फुडल्यान कसो व्हाळ जाला तो ती बॉर्डर घातल्या पळय ती भरली आनी तेज्या वयल्यान उदीक भितर येयलें कळ्ळें न्हू तुमकां आमचो पळय रस्तो जाता वयर आनी घर जाता हे पळय सकयल आनी थंयसर मातशें फुटला दिसता थंयच्यानूय उदीक भितर येयलें आनी आनीक समज पावस व्हडलो येत न्हू जाल्यार जालें कडल्यान पळय काळोख केला सारको पावसान आतां हांवें फटाफट न्हू हेजेर शिमेट घालून काडली हातीनूच शिमेट घातलें आनी मातशें उच केलें आतां हेजेर हें धाकान धापता नाजाल्यार उदीक पडत जाल्यार शिमेट सुटची ना न्हू आनी पळय हांवें वाणो बिणो पोतयो बितयो घालून कितें कितें जुगाड केला हांगासर हे म्हाजे बाबा हे आनी कितें कितलो कचरो एकट्या जावन रावला पळयात हांगासर आनी हे सगळे भरले एका पावसानूच आनी गायज म्हाजे कडेन सत्री बित्री कांय ना तशेंच हांव सकयल येयला पावसान भिजत कित्याक की म्हाजी मस्ती म्हणून म्हाका पावसान भिजपाक खूब आवडटा आनी हांगासर पळोवंक शकता चिकल जालो तो परत पावसाच्या दिसांनी अशेंच हांगा चिकल जाता वाच ह्याच 2 वर्सांक स्टार्ट जाला ते वयर बिल्डींग बांदता ते सगळो कचरो येवन हांगासर जमा जाता म्हणून आनी तुमी पळोवंक शकता आमचें शेतूय भरलेलें आसा आनी 2-3 दीस कंटिन्यू समज पावस पडा जाल्यार शेतान नुस्तीं येतली हांव सारकें एक्सायटेड आहा हांव अवीक सांगून येवंक ना सकयल कित्याक की म्हाजे कडेन सत्री आनी रेनकोट ना भिजत येयला म्हणून अवी म्हाका परमिशन दिवचो नासलो पूण म्हाका सारकी खास्तीक आसली कित्याक की शेत भरलालें पळोवपाक आनी गायज ही पळय हिज्या पाड पडलेले शेतान परत हांगासर पोलियो जमा जाल्या त्यो पळयात व्हांवोन व्हांवोन येवन हे पळयात हिच्या शेतान आतां परत पोलियो सगळो कचरो जमा जाला आतां ती पळयत जाल्यार शुगर म्हणटले हांवें उडयला म्हणून गेल्या वर्सा केल्लेले तशें त्या खातीर व्हिडिओ काडून दवरलेलो बरो पाड पडलेली ती
ओके गायज, तुम्ही ब्लॉग पळयलेलो न्हू. अंकिता म्हणटाले मोबायल पिड्यार जालो. सो एका न्हू ग्रीन स्पॉट येयल्लो आसा आनी फोनाची न्हू वॉरंटी आउट जाल्लेली आसा. ओके, आनी ही जी ग्रीन लायन आसा खबर आसा ती न्हू मागीर इनक्रीज जायत रावता सगळ्याक आनी डिस्प्ले मागीर सारकोच पिड्यार जाता. आनी तुमकां खबर आसा आमी युट्यूबर्स, आमकां आमचे इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, कॅमेरा क्वॉलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आतां परत आनी एक फटको पडलेलो आसा. पळयता आतां कितें करपाचें. तर मोबायल घेवचोच पडलो. हेका रिपेर केलो बाय चान्स, हेजी डिस्प्ले आसतली 20,000. हेका 20,000 मोडच्या परस कितें म्हणून करतले आतां कांयच कळना. आतां म्हाका एक सांग, कितें तुका तो मोबायल मोडून कशें कितें दिसता? अवी पण हांवें खरेंच मुद्दम करूंक ना. खबर आहा तूं तापयतलोय म्हणून. पळय गू गेला मोबायलाचो. पळय गो नो, हांवें ह्या फावटी मोबायल उडोवपूय ना. हांव रील पळयता पळयता आपशीच तेजेर ब्लिंक जावन लायन येवंक लागली. पयलीं अशी स्लायट लायन येयली, मागीर हांवें स्विच ऑफ केलो, परत ऑन केलो, लायन मातशी मोठी जाली. हवे काय अशी दुखद घटना घडली तुज्या वांगडा? तुज्याच वांगडा अशी दुखद घटना कित्याक घडटा तें म्हाका कळना. खबर ना, तेका म्हाका दिसता सॉफ्टवेअराचे कितें तरी इश्यू जाला. हांवें युट्यूबार सॉफ्टवेअर कर सारको. अबे मोबायल कर सारको कर. सॉफ्टवेअर पळया कितें कर सारको कर मग. सॉफ्टवेअर कितें कर मग सारको. हांवें मागीर ते लायटराचे पळयले, ते लायटर लायता आनी ग्रीन लायन येयल्या तेजेर असो पेटोवन हें करता. हा म्हणजे तुवें ते हे सगळें उगडून पळयलाय मोबायल ओपन करून. हांवें करूंक ना, तेका तुका रावले कितें करूं. तशें तूं बरें आय चॅप्टर ना खरेंच हांवें युट्यूबार खूब व्हिडिओ पळयले पण कशें काय खबर ना. अवे म्हाका तर मोबायल घ्या. दी 2 लाख दी. माझ्या कडेन पयशे ना. हांव व्हिडिओ तुवें हेजी शिणाड्याची व्हिडिओ केल्ली तेन्ना तुवें म्हटलें तुजे कडेन पयशे आहा म्हणून. 10-20 रुपयांक खंयचो मोबायल येता? येता काय ते छैया छैया रिमोट दामले का छैया छैया छैया. सुद्धा मोबायल येवचो ना. कित्याक? पळय तूं म्हाका मोबायल घेवन दिवचो ना जाल्यार हांव युट्यूबाचेर व्हिडिओ दुखद घटना घडयल्या तुवें आनी सद्दी तूं मोबायल मोडीत आसता पळय. ओके बरें आहा तुजें. ना हांव मागीर युट्यूबाचेर व्हिडिओ घालूं शकचें ना. युट्यूबाचेर व्हिडिओ घालिना जाल्यार आमची युट्यूब फॅमिली मागीर म्हाका हुसक्यातली. मागीर हांव कितें करूं? दुखद घटना कर तुजी. प्लीज म्हाका नवो मोबायल दी ह्या फावटी. A few moments later. ये माझा नवा मोबाईल येयलो. मज्जा आई. आवय हाकाक घेतलेलो आहा आमी सॅमसंगाचो मोबायल. आमी आयफोन घेयनात. आमकां सॅमसंग कम्फर्टेबल पडटा न्हू. माझा नवा मोबाईल दी आतां पार्टी दी म्हाका आनी एलिस्टराक. ओके दिता. एलिस्टर ब्रो तू पार्टी तुका फुडल्या वर्सा गावतली कित्याक की तू फुडल्या वर्सा येतलो म्हणून. काय आनी एलिस्टरान तुका सांगला आतां मोबायल बीन मोडोंक नाका जाल्यार तुका एक बरो शिमिटीचो हें करून दिवया म्हणून. कितें? मोबायलाचे कवर. शिमिटीचे मोबायलाचे कवर करून दिवया गो तुका. शिमिटीचे मोबायलाचे कवर मोडटले आमी. ना गो काय जायना शिमिटीचे हेचे. आनी गायज आमी घेतलेलो आसा सॅमसंग. ओके आनी कितेंय सांग फोन इज रियली गूड. आमकां मेन म्हणटा पळय ते व्लॉगिंग करचें पडटा. सो कॅमेरा क्वॉलिटी सारकी इम्पॉर्टंट आसूंक जाय. सो कॅमेरा क्वॉलिटी इज नॉट गूड देन आमचे मोबायल घेवन कांयच फायदो ना. ओके आनी स्टोरेज सारकी इम्पॉर्टंट आसता आमकां. कित्याक एवरी डे जे व्लॉग्स कोण करता खबर आहा तेंकांच खबर की कितलो स्टोरेज जाय पडटा तो सारको न्हू हा. आनी येस घातलो फडको हेणी पाट पडलेले घालीत आस फडको घालीत राव. करिनासले जाल्यार तुका हांव सांगतलें 8-9 हजाराचो मोबायल म्हाका चलता म्हणून. पूण तेजेर व्हिडिओ सारके येयना न्हू. तूं बरें आय चॅप्टर. कॅमेरा सारको आसना न्हू. त्या खातीर आतां ह्यो नवोच मोबायल घेवचो पडलो. ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आयज केल्लेले आसा लेफेनचे फ्राय आनी
कसली कडी वागी वेल्ल्यांची कडी आणि मिश्कून दिलेले लोणचे खेजे लोणचे सांग खंयचे वाघ बिमलांचे. चला करूया फूल पावर जेवण. आयचो ब्लॉग तुम्ही पयला आसतले न्हू. कितले उदी गेले पळय घरान पळय ते. आनी अंकिता न्हू बाबडे एकलेच सिच्युएशन हँडल करता सिन्स 3 years नाव 3-4 years. जशी जेन्ना तेजी मम्मी एक्सपायर जाल्ली तेजे उपरांत ते खूद हँडल करता. आनी बरें दिसता यू नो हार्ड वर्कींग. आनी असल्या चेडवाक अ ब्रँड न्यू फोन डिजर्व करता. आनी एक गजाल तुमकां सांगता, हो जो मोबायल आयज घेतला खबर आसा तो आमच्या दोगांचे मेहनतीचो. म्हाजो न्हू तेजोच जालो तो. ओके. आनी येस हो मोबायल जो घेतलेलो आसा आमी न्हू यूट्यूब मनीचेर घेतलेले आसा. यूट्यूबाच्या पयशांनी हो मोबायल घेतलेलो आसा. ओके. आनी सादो मोबायल घेवन न्हू गायज आमकां कांयच फायदो ना. कित्याक क्लियरिटी क्वॉलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी जो मोबायल घेतलेलो आसा तो S25 Plus आसा. आनी क्वॉलिटी तर बरी ना जाल्यार तुमकां खबर आसा मोबायलाचो यूज ना. आमकां व्लॉगींग करूंक जाय. आमी यूट्यूब विडियोज करता. आमची तर क्वॉलिटीज विडियोची बरी वची ना जाल्यार विडियोज यू नो इतले रेकमेंड जावचे ना. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमकां मोबायल घेवचो पडटा बरो. ओके. आनी दुसरी गजाल म्हणटा पळय ते हो जो मोबायल आसा तो आमी फूल यूट्यूब मनींतल्यान घेतलेले आसा. आनी हेजो फूल क्रेडीट गोज टू ईच अँड एवरीबडी जे आमचे विडियोज पळयता आनी आमकां सपोर्ट करता न्हू. थँक यू सो मच ईच अँड एवरीबडी फॉर सो मच लव अँड लॉट्स ऑफ सपोर्ट. आनी तुमच्या सपोर्टा खातीरूच आमी आयज हो मोबायल पासून घेतलेलो आसा. हांव हे कित्याक सांगता S25 यू नो प्लस मोबायल कितले पडटा तुमी गुगल करून पळोवंक शकता. कित्याक तुमकां सांगता जाणा व्हडलेपण सांगिना. ओके. आयज काल ल्हान ल्हान भुरग्यां कडेन आयज काल घाट्यां कडेन आयज काल सगळ्यां कडेन व्हडले हेच्याकून व्हडले मोबायल आहा. iPhone 16 Pro Max आनी असले तसले. आमी तरी हे सादे घेवन भोंवतात. ओके. कित्याक सांगता जाणा तुमकां जस्ट टू मोटिवेट यू गायज. एनीथींग इज बेटर दॅन नथींग. आमी यूट्यूब स्टार्ट केलो. जर्नी आमची झिरोकसून स्टार्ट केली. आयज आमी खंयसून खंय पावली. ओके. आमकां थोडे जाण थोडे टायम ते पयलीं न्हू आमी जेन्ना विडियोज काडी मार्केटान वयताली न्हू फकाणां घेताले करून फकाणां करताले. आयज तेच म्हणटा अरे पळय रे ती केन्ना विडियो आतां खंय पावली अशें म्हणटात. सो ही तुमकां एक यू नो मोटिवेशनल मॅसेज. इफ वी कॅन तुमी पासून करूं शकता. इट्स नेवर टू लेट. सो भायर सरा विडियोज कर. हांव म्हणिना तुमकां विडियोज कर म्हणून. ओके. बट सांगता कित्याक यूट्यूबाचेर न्हू यूट्यूब इज कितें म्हणटा पळय एक प्लॅटफॉर्म. यू कॅन शोकेस युअर कितें टॅलंट. ओके. जे लोक शिकलेले यूट्यूब चलयता अशें ना. शिकोंक ना पळय ते पासून यूट्यूब चलयतात. खूब मेहनत केल्या आमी यूट्यूबाचेर. तुमी तुमचो यू नो मोबायल काडात भायर. इट्स नेवर टू लेट. स्टार्ट करा तुमची यूट्यूबाची जर्नी. 2 रुपया जोडा न्हू. मेन थिंग कितें आसता थोड्यांची मजबुरी आसता. थोड्यांची आवय बापूय सीक पडलेलो आसता. अशें आसता की कितें म्हणून जातले एक 10,000चे सॅलरी न रावे तशें आसता तें. आयज काल 10,000 खंय म्हणून पावता. आनी आमच्या इंडियेन आमच्या गोंयान इंडियेचे सोड गोंयान तुमकां सांगता आसोन टॉप म्हणटा पळय तो पेमेंट कितलो म्हणून आसतलो ते तुमी जाल्लेले जाणात आसा. आनी अशें ना की यूट्यूब स्टार्ट केलो तुमकां 2-2 करोड येवंक लागतले तशें ना. 2-2 लाख येवंक लागतले तशें ना. यू नो इट्स अ बिगिनींग तुमकां जे येता पळय तितून तुमी हॅपी रावंक जाय. स्लो तुमी नो इम्प्रूव करूंक जाय. इम्प्रूव केले काय ऑटोमॅटीक तुमची यू नो यूट्यूब जर्नी जंय आहा पळय ती इम्प्रूव करा. एवरीथींग वील बी कितें म्हणटा तें स्मूथ नीट अँड स्मूथ न्हू गो. अशें हेंच तुमकां सांगूंक सोदतालो. आनी परत एकदां थँक्यू म्हणूंक सोदता. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज आमी आयज ह्या लेवलाचेर आसा. ओके. आनी चॅनलाचेर तर तुमी नेवे आसा जाल्यार आमच्या चॅनलाकूय लायक आनी शेअर करपाक विसरो नाका. आनी कालचो आमचो व्हिडिओ तुमी पयला आसतलो न्हू. चिकन आमी केल्लेले हेजेर गो उज्याचेर आमी केल्लेले मड चिकन फ्राय शेतान. तुमकां खूब जाणांक आवडले. ओ गॉड लायट गेली. टमा आनी आमचो इन्वर्टर बल्ब चालू जालो पळय आतां. पयले
इन्वर्टर बल्ब चालू जालो. आणि येस गाईज राव हेजो तर कितें करूं, लायट चालू करूया फोनाची. ओके सो गाईज तुमचे खूब मेसेजीस कॉमेंट की तुमकां कालचो व्लॉग आमचो खूब लायक जालो. थँक्यू सो मच गायज फॉर लॉट्स ऑफ लव अँड सपोर्ट. अशेंच आमकां मोग दाखया आनी अशेंच आमी तुमचे कडेन सारके जुगाडू व्हिडियोज, अमेझींग क्रिएटीव व्हिडियोज हाडीत रावतली. आनी चॅनलाचेर तर आमचे नेवे आसा, लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका. आमी मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नायट, बाय बाय.